नमस्कार, पळया सिटीग्राम खबरो. दिवचले सरवणा कितलेच दिसूच जाले धड उदक ना. लोकांक दीस रात उदकाचे हाल. सप्तका भितर विषय सुटना जाल्यार अस्नोडा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाचो सप्लाय बाकीच्या लोकांक बंद करतले म्हणून सरवणकारांची शिटकावणी. प्रॉब्लेम हा, पण आता काम सुरू केला. सकाळी एक फोन तांकां सकयल ऑफिसान मारलो, तेज्या उपरांत मागीर हांकां कितें फोन येयलो दिसता आनी आतां ते काम करपाक सुरू केला. आनी आतां सगळे बिचोलेन म्हटल्यार मुस्लीम वाडा या बिचोले मार्केट गांवकरोड्या थंय आतां हांवें फोन मारून कोणाक विचारलें थंय बी उदीक ना. आनी सरवणा हेवटेन सगल्यांकच उदीक ना. आतां हांव सरवणच्यान हांगा येवन पळयता जाल्यार टाकये कडेन जाल्यार उदीक हांगासर ना. हो प्रॉब्लम इशू आहा. ते आतां काम करपाक सुरू केला तेंच्यांनी वाल गेल्या म्हणून. अजून काय तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक ना. कितें म्हणटा दोन वाली गेल्ल्या आज जातले अशें म्हणटा ते म्हणटा टायम लागतलो. आपण सांगूंक शकना जातले काय ना ते. हे माडयार जे आता WRDन जो प्लांट उबो केला आणि हे जे उदक जे स्टोरेज केला, जे उदक पंपिंग करून ते वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाक वता आणि नॉर्थाक हे उदक सप्लाय जाता. आमी 6 दिसाचे अल्टिमेटम दिता सरकाराक. WRD मिनिस्टर तेकाय अल्टिमेटम दिता फुडल्या शेनवार पर्यंत हे जे कितें हांगा चल्लां ते बंद जावपाक जाय. जर ते बंद जायना जाल्यार आमी अख्खो गांव सगळ्यांनी ग्रामपंचायतीन सांगला, लेटरूय बरोवपाक सांगला. हे जे उदक जे स्टोर केले ते सगळे प्लेटी आमी काडटले आणि हे जे मोटर हांगा बसयल्ले ते मोटर आमी स्टार्ट करपाक दिवपाचे ना. हे आमी सगळ्यांच्या वतीन सरकाराक आमी अल्टिमेटम दिता आणि सरकारान शेनवारा पयलीं WRDन हेचेर कितें ते एक्शन घेवपाचें. परत आमी लेटरां बरोवंक वयचे ना. हे आमचे लास्ट कितें आहा ते आयज ठरयल्लें आसा. लास्ट आमी आज लेटर बरयतले. त्याच्या उपरांत एक्शन जी आहा ती साळ गांवाचे लोक घेतले. स्मार्ट सिटी खाला कोट्यांचे टेंडर काढून पणजे शहराक CCTV कॅमेरा घेतल्यात. काँग्रेसीक डिलाचेर दुबाव. मुंबय पुण्यात 10,000 पडटा तोच कॅमेरा गोंयाक खंय तेच कंपनीन 4 लाखान लाटला. दुबावाचे बोट परत BJPच्या उमेदवार सिद्धार्थाचेर. हे 180 कोटीचो हो जो प्रोजेक्ट आसा तातूंत 450 कॅमेरा बसोवपाचें तांच्यांनी ठरयलां. कॅल्क्युलेशन करून जर पळयलें जाल्यार एक कॅमेरा 4 लाखाचो पडटा. सरप्रायझींग कितें आसा ह्यातून गोश्टीन की ज्या कंपनीन गोंयान हे पणजेन काम करपाक घेतलां त्याच कंपनीन बॉम्बे काम करूंक घेतलें हांवें. आनी ताणें जवळ जवळ 10,342 कॅमेराज बसयल्या फॉर 1272 crores म्हणजे 1200 कोटींक सुमार. ताणें 10,340 कॅमेरा सुमार बसयल्या. ते जर कॅल्क्युलेशन जर काडून जर तुमी पळयत जाल्यार तो एक कॅमेराचें इन्स्टॉलेशन जवळ जवळ 10,000 पडटा. तीच कंपनी हांगा एक कॅमेरा बसयता 4 लाखाचो. तशीच त्याच L&Tन आनी एक हांगा पुण्याय बसयल्या कॅमेरा 10,000 कॅमेरा बसयल्या. थंय ताजो कॉस्ट 1100 कोटीच आसा. सो 10,000 पेक्षा कमी एक कॅमेरा पडटा. गोंयान येतूकूच तो कॅमेरा 4 लाखाचो जाता. सो गोंयान, पुण्यान आनी बॉम्बेन, बॉम्बेन आनी पुण्यान गोंय सोडून एकूच फरक आसा की बॉम्बे आनी पुण्या सिद्धार्थ ना, हांगा सिद्धार्थ आसा. बाळे कुंकळे अपघाताच्या नदरेन धोक्याचे सुवातींचेर कुंकळे सिवीक कंझ्युमर फोरम आणि गोवा कॅनान पळोवणी केली. पळोवणे उपरांत कांय सुचोवण्यो केल्यात. त्यो खंय आतां ट्रॅफिक सेलाक धाडटले. And encourage various prominent people in the civil society to speak out and make the recommendations to the government or whatever the agencies, whether to traffic police, PWD, whatever. So the objective is that in the coming academic year and the financial year also, appropriate steps can be taken by all agencies to give appropriate budget, to give direction to the officers, conduct specific technical site inspection, and appropriate report can go to the Supreme Court Subcommittee on Road Safety. सर आणि आज या वाठारार आमी उबे आसात. या वाठारार ह्या जंक्शनाचेर पांगरकणी सावन कुंकळे मेरेन खुबशे अपघात जाल्ले आसात आणि अपघातान खुबश्या लोकांक मरण आयिल्लें आसा. आमच्या शाळेच्यो टिचरी सुद्दां सकाळीं शाळेक येवपाच्या वेळार मातशी घाईन आसतात आणि ती येता आसतना सुद्दां घाई हे कारण न्ही नॉर्मल स्पिडीचेर सुद्दां येता आसतना जायत्या फावटी खुबश्या टिचरीक अपघात जाल्ले आसात. भुरग्यांक अपघात जाल्ले आसात.
आणि ह्या अपघाताक लागून कांय वेळार भुरग्यांच्या एक जिणेक खतरो धोको आसा त्या धोक्यान एक भंय असो आसता आनी ताका येवपाक सुद्दां भंय दिसता तेन्ना हातूंतल्यान मार्ग काडपा खातीर हो रस्तो जो आसा रस्त्याच्या रुंदीकरणा बरोबरच रस्त्यान जी वलतां आसात ती काडूंक मेळटात लोकांक अवेअर करपा खातीर एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून कांय सायनबोर्ड लावपाची बी गरज आसा. In our meeting last month, which was held on 21st April, we decided that that accident that took place, where 4 people died, that we need to do some road engineering of the road right from Dandewado Junction to maybe the Kunkoli police station, which is the jurisdiction of Kunkoli Municipal Council. As retired SP Tony Fernandez has just given you a detail of what is going to happen or what we have decided needs to happen. All these recommendations we will be giving to the subcommittee of the District Consumer Protection Council meeting, which will be held on 10th of May. We will also be giving these recommendations to the South Goa Road Safety Council, also to the lead agency of road safety, and we will also put it up to the collector, so that our recommendations be given, the focus that needs it, because we need to slow down the traffic that is going down on this road. So that is why today we have come here to conduct the site inspection and to look at the areas of which we want, the road engineering to be done. Thank you. 10 to 12 people have died here. Fatal accidents. Motorcycle, cycle, car. And of late, you must be knowing that 4 people died here on this very spot. Many suggestions were made to control the speed limit or put some restriction on the movement of the vehicle. Now, since it is out of control, and we always cannot blame the police for not patrolling this area, because police have their own other functions of bandobast, law and order. And whenever some function takes place, police show their presence here, or sometimes they do some checking here. So my suggestion is that today we, the Kunkoli Consumer Forum, have decided to put some suggestions to the traffic committee and the government. घेऊया एक ब्रेक. बस्तोड्या चंदणवाडी गटारां तुंबल्यात. पंचायतीक 17 खेप सांगून जालें, कांयच एक्शन ना. दर वर्सा हेंच रडगाणें. पोरू खंय ह्या वाठारांत डेंगू मलेरियाची केशी मेळिल्ल्यो. ओंदूय तीच परिस्थिती येत म्हणून लोक भिल्यात. आता हे जे आता गटाराचें उदक हांगा दिसता ते हांगातले अर्ध किलोमिटर फुडल्या थंयच्यान व्हांवन येता आनी हे हांगातले ते व्हांवन शेतान वयता आनी हांगा शेतां आसा आनी कुशीक लोकांचे हांगा बांयो बी आसा आनी हे उदक खंय बुरशें उदक आतां खंय जिरतले ते लोकांक आतां लोकांच्यो बांयो पिड्ड्या जातल्यो आनी शेतांनी वयता. इतली गटाराचे वास मारताले आसा हांगा. हेजे पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं डेंगूय जाल्लो आसा, मलेरिया मागीर आनी खंयचे दुयेंस हे जाग्यार जावंक शकता. त्या खातीर हांव आमच्या सरपंच आहा ताका एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की प्लीज हे मातशें लक्ष दी हे कामाचेर. हे पळय आमकां सगळें न्हू हो गटार पळय वयरसून येता हे रे खंय वयरसून येता पळय तो हो दिसता हांगा आनी हांगा येवन चॉकअप जाता आनी हे असो वास मारता. हितून गॅलरीन बसपाक जायना 2 मिनटां. 2 मिनटां तूं बसशील तुका कळटलें की खरें कितें पळय तें खंयसून येता पळय तें हेंच्यांनी पळोवपाचें, पंचायतीन पळोवपाचें, हेल्थान पळोवपाचें कोण सोडटा आनी कोण येता. हे तर व्हांवता ते दिसता सगळें. आनी पावसान इतल्यो जळारी येतात की आमकां रावंक जायना बसपाक. 5 सुमार ते दरवाजे बंद केले जाल्यार ते कितें कंट्रोल जातालें जायना. हितून हो गटर सारको येता पळय ते गटराचेर उपाय करूंकूच जावो. पावसाचें पळय उदीक वयता ते सगळ्यो खळयो बंद केल्ल्यो आहात तुमच्यान पळय येता आनी हें पळय गटाराचें उदीक येता तो वास आमकां येता आनी हे तांकां कोणाक येयना. ते तेचेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. ही घाण कितें जाता न्हू ही सोसूंक जायना. हे तुमी कोणी आहात सरपंच आनी कोणी कितें आहा ते पळोवपाचें आनी मातशें बंद कंप्लेंट दिली
कंप्लेन आता दिल्ली खूप वर्सां पयलीं कोणीच काय हे करूंक ना की हे आहा येता. साई स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान सांग्यार काल्यां डुएट सिंगींग सर्त दवरिल्ली. सर्तींत खंय बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. साई स्पोर्ट्स क्लब देवनामे हाणें घडोवन हाडलेल्या अखील गोंय पावंड्या वयल्या दुसऱ्या डुएट सिंगींग कॉम्पिटिशन आयज आमी हांगा घडोवन हाडलें आनी खरें म्हणल्यार आयज बऱ्यांतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी बरे पद्दतीन सक्सेसफूल जालें. आमी शेगीत हें दुसरी वर्स आमी हें कॉम्पिटिशन दवरलां आनी त्या निमतान आमी आमच्या गांवांक जे म्हणजे वार्ड नंबर 6 म्हणजे आमच्या गांवांत जे भुरगे उत्तीर्ण जाल्या उत्तीर्ण इन द सेन्स म्हणजे ते मास्टर इन एज्युकेशन जे कोण आसा सादारण 17-18 भुरगे आमचे इल्लेशे वाड्याक म्हणजे सादारण आमची लोकवस्ती 30 ते 35 घरां आसा आनी तितून भितर आमी जवळ जवळ 18 भुरगे 18 चली अशे भुरगे आसा की ते भुरगे मास्टर इन एज्युकेशनाक जे उत्तीर्ण जाल्या तेंचे आमी आमच्या क्लबाच्या वतीन तेंचे आमी सत्कार केल्ले कडेन आसा. आनी लागे नाही महाराजी आहे हो धारे बिना लागे नाही महाराजी आहे. पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है. आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है. मैं दबे अखियन द्वार ना नींद बे अखियन द्वार नाए तो से मिलन की आस भी जाए. नींद भी अखियन द्वार नाए तो से मिलन की आस भी जाए. आई बहार खिले फुलवा Bachelor of Engineering, Gautami Gokul Engineering, Electronics and Telecommunication. कारण ताणी जे यश प्राप्त केल्लें आसा ताजे क्रेडिट आमकां सगळ्यांक आसा. मास्टर ऑफ सायन्स इन मॅथमॅटिक्स अँड बॅचलर ऑफ एज्युकेशन थिओलॉजी. परत एक फावटी तुमकां याद करून दिता ताळयो. प्रियोळ केरीच्या दत्तात्रय सेवा मंडळ आर्ले केरी वार्षिक देशी खेळांची सर्त घेता. जाणटे नेटे सर्तीन उमेदीन वांटेकार जातात.
सिटीग्रामाच्यो खबऱ्यो घेऊन परत मेळया. फॉलो करात प्रुडंट, पळयत रावात प्रुडंट. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.